नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या असेंब्ली टॉक ह्या पहिल्या एपिसोडात तुमचे स्वागत. आयच्यान असेंब्ली स्टार्ट जाल्या. गोवा विधानसभेचें अधिवेशन आयच्यान स्टार्ट जाता आनी फुडले 18 दीस हें अधिवेशन चलपाचें आसा. सो आमी प्रत्येक दिसा असेंब्ली भितर कितें घडटा, विरोधी पक्ष कशी सरकाराक कोणी हाडपाचो प्रयत्न करता, सत्ताधारी पक्ष कसो तांकां तोंड दिवपाचो प्रयत्न करता आनी बाकीचे रिलेटेड वेगवेगळे गोश्टी आमी तुमचे मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतले. आनी आमी हांगा एवरी डे ह्या असेंब्लीन कितें घडटा ताचेर आमी डिस्कशन करतले. त्या शिवाय कांय आमदार आमचे कडेन मदीं मदीं उलयतले, आमचे रिपोर्टर आसतात ग्रावंडाचेर ते मदीं मदीं उलयतले. सो अशे तरेच्यान एवरी डे आमी हो कार्यक्रम घेवन तुमचे मुखार येतले. आयज आमचे बरोबर आसात गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक बाब. आमी आयज उलोवया आयज कितें घडलें असेंब्ली भितर. सो पयलीं एक जस्ट जिस्ट आमी डिस्कस करतात. एक म्हणजे आयज सकाळीं जेन्ना असेंब्ली सुरू जाली आनी जेन्ना क्वेश्चन आवर सुरू जालें तेन्ना असेंब्ली भितर बोवाळ जालो आनी अक्षरशः अख्खे क्वेश्चन आवर आयज कंप्लीट जालेंच ना आनी 2 वेळा एडजर्नमेंट जालें. आनी पयली फावट एडजर्नमेंट जालो अर्दवराचो, ताजे नंतर परत असेंब्ली सुरू जाली आनी परत एडजर्नमेंट जालो. अशें एक फूल क्वेश्चन आवर आयज गेलें. आनी हाजें कारण म्हणजे जेन्ना असेंब्ली सुरू जाली तेन्ना विजय सरदेसायान असेंब्ली भितर एक विशय काडलो की टायम्स ऑफ इंडियाचेर एक मुलाखत आयिल्ली की NEP नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हो विशय सद्या गोंयान सामको गरम जावपाक लागला आनी विरोधक सद्याक हो विशयाचेर खूब तावन उलोवपाक लागल्या. सो ह्या विशयाचेर एक पेपरा भितर मुलाखत येता आनी एक सेक्रेटरी गव्हर्मेंटाचो हे सगळे डिटेल्स सांगता आनी जस्ट ऑन द ईव ऑफ असेंब्ली हाका ताणें ऑब्जेक्शन घेतलें आनी ताणें म्हणलें की हे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. आनी खरें म्हणजे असेंब्ली भितर सरकारान विरोधकांक जाप दिवपाक जाय, मेंबरांक जाप दिवपाक जाय आनी जेन्ना केन्ना मेंबर क्वेश्चन घालता ताजे पयलीं खंयच्याच पेपराचेर ही बातमी येवपाक जायना, ताजे बद्दल म्हायती येवपाक जायना असो तरेचो एक नियम आसा. तो व्हायोलेट केलो असो म्हणून तांणी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाडपाचो प्रयत्न केलो. पूण ताका कावंटर म्हणून सरकारान आनीक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव करपाचो प्रयत्न केलो. आनी तो म्हणजे दाजी साळकारान म्हणलें की आल्टोन डिसोजा जो काँग्रेसीचो MLA आसा तांणी स्पिकरा बद्दल केन्ना तरी एक अपमानास्पद अशी शब्द काडिल्ले आसा, ताजे खातीर तांचे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज येवपाक जाय. आनी म्हणून ह्या तांच्यांनी बोवाळ जालो आनी ताजे कडेन माफी मागपाचो प्रयत्न जालो. रुलींग पार्टीचे मेंबर आसा तांचे बोवाळ केलो आनी तांणी माफी मागपाक जाय म्हणून ह्या बोवाळ्या भितर स्पिकरान असेंब्ली एडजर्न केली. परत अर्दे वरान सेम स्टोरी रिपीट जाली. सो अशें दिसलें की हरशीं कितें आसता की विरोधक तावन उलयता, बोवाळ करता आनी हावस डिजर्ट करपाचो प्रयत्न करता. पूण ह्या खेपे एक मजा म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार बोवाळ करपाक लागले आनी ताजे खातीर सभापतीन 2 फावटी एडजर्नमेंट हाडलो आनी पूर्ण क्वेश्चन आवर गेलें. राजू बाबा, तुमकां कितें दिसता अशी तरेची घटना की सत्ताधारी पक्षच जेन्ना डिजर्प्शन करता कितले बरोबर? नाही, सद्या कितें जालां, विधानसभा हाजें एक पावित्र्य जें पळय आसा तें फक्त गोंयान न्ही, तें आमी देशभर पळयतात. पार्लमेंटान सुद्दां एका तेंपार गोंयची असेंब्ली ही खूब अशी एक प्रगल्भ अशे लोक येवन बसताले, शिक्षीत, उच्च शिक्षीत, कारण दोतोर, इंजिनियर्स अशे बरे बरे FRCS हे आमी लिडर पळयल्यात, IITians पळयल्यात. सो विधानसभेचो एक दर्जो न्ही खूब वयर आशिल्लो. आनी म्हाका एका पार्लमेंट कवर करपी एका रिपोर्टरान जेन्ना पळय गोवा असेंब्ली पळयली तेन्ना ताणें म्हाका सांगिल्लें की अरे तुमचो असेंब्लीचो दर्जो पार्लमेंटा परस चड वयर आहा म्हणून. सो हें जें पळय कितें जें पळय आतां घडटा तें अशें की सत्ताधारी पक्ष आमी पळयतात तो परत पावराचेर आयला, पूण त्या पावराचेर येतकीर तांचे भितर तांकां चडांत चड आमदार तांचे बरोबर आहात, 33 आमदार कितें तांचे बरोबर आहात. आनी तरी आसतना तांकां विधानसभा डिजरप्ट करन दिसता, तांकां क्वेश्चन ओवर घेन दिसना, तांकां कांय प्रश्न टाळचेशे दिसतात. हो प्रश्न जर खरोच असो आसा की NEP न्यू एज्युकेशन पॉलिसी संदर्भान जर कांय प्रश्न ह्या विधानसभा अधिवेशनांत जर विचारिल्ले आसात आनीक एक तुका याद करता आमी गोमंतक टीव्हीन हाजेर एक सिरीज ऑफ डिबेट्स केल्ल्यो. म्हणजे देशांतले सगळे शिक्षण तज्ञाक हाडून हें शिक्षणीक वर्स न्ही ताजे पयलीं म्हणजे पोरूं तांकां हांगा हाडून आमी तांचे कडेन चर्चा केल्ली आसा. शिक्षण अधिकाऱ्यांक हाडून आमी चर्चा केल्ली आसा. आनी ताणें आमकां सरळ सांगिल्लें की 5-6 वर्सां पयलीं न्यू एज्युकेशन पॉलिसी तयार जावपाची येवजण सुरू जाल्ली. दुर्दैवान
ताजें इम्प्लिमेंटेशन केलेंच ना. गोंय सरकार न्हिदून रावलें, आमचे अधिकारी न्हिदून रावले. सो जी 5 वर्सां तयारी करपाक जाय ती तयारीच केली ना. म्हणटकीर जालें अशें की प्रायमरी लेवलाचेर जायना, सेकंडरी लेवलाचेर जायना, कॉलेज लेवलाचेर जायना. कॉलेज लेवलाचेर कांय गजाली करपाच्यो आशिल्ल्यो. म्हणजे इतली ताणें आतां नव्या एज्युकेशन पॉलिसीन सवलत दिल्या की एका खंयच्याय स्ट्रिमीन जर तुमी प्रवेश घेतलो जाल्यार त्या स्ट्रिमींतल्या मनशाक आपल्या स्ट्रिमीन नाशिल्ले विशय घेवपाक मेळटले. ताका दुसरे कॉलेजीन वचून बसपाची, तांच्या वर्गान एटेंड करपाची मुभा आसा. हे सगळे प्रोसेस खरें म्हळ्यार ताका एक तयारी लागता. ही तयारी गोंय सरकारान आमच्या शिक्षण खात्यान करपाक शिक्षण खात्याक अपयश आला. म्हणून ते विरोधकांक तोंड दिवपाक तोंड दिवप हे कितलेशेच विशय आसात ती. खरें म्हणजे सरकारान विरोधकांची मत घेवपा जाय आशिल्ली, तांकां आनी कितें थोडी इनपुट्स मेळटा आशिल्ले आनी ती पॉलिसी बरी जातली आशिल्ली. शिक्षण हे खरें म्हळ्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन, तज्ञांक बरोबर घेवन. कारण आमी जाणात न्ही, शिक्षण खात्या परस चड बरे तज्ञ शिक्षण खात्याचे भायर आहात. वेगवेगळे कॉलेजीन आसात, वेगवेगळे आप वावरपी संस्थांनी काम करतात. हे शिक्षण तज्ञांक अशे तरेचे इतले म्हत्वाकांक्षी जे प्रायम मिनिस्टर स्वता ताचेर लक्ष दीत आसा, NEPचे इम्प्लिमेंटेशनाक तांकां घेवप न्ही लागीं, तांकां लागीं घेवन तांचे कडेन सल्ला मसलत, चर्चा, सुसंवाद हे सतत चर्चा जावपाची गरज आशिल्ली. आनी म्हजे कडेन तर कांय शिक्षण तज्ञांनी हांगा येवन सामको उद्वेग व्यक्त केला. आमकां लागींच घेनात, आमचे कडेन चर्चाच करनात, सरकार न्हिदलो म्हणून. शिक्षण खात्यात एक शिक्षण तज्ञाक हे अशे सरकाराचेर आरोप करचे पडप. विरोधी पक्ष खूब दवरया. इतलो गंभीर विशय सिरियस विशय आनी आमी हे फाटले 2 वर्सां ही चर्चा करतात. हे चर्चा करपी एक्सपर्ट लोक कोण हे सरकाराक खबर आसा. आमी नांवां दिल्यात तांची, तुमी तांकां आपयात, तांकां मिटिंगेक आपयनात. तातले कांय लोकांनी सांगलें आमकां अक्षरशः पेल्यान दवरल्या म्हूण काडून. वेगळेच आनी शिक्षण एक्झॅक्टली एक तर लिपोवपाचें किंवा आपल्याच लागीं आशिल्ले पळय सरकाराक उजवे विचारधारेचे लागीं आशिल्ले लोक पळय तांकांच लागीं घेवन तांचे कडेन कितें तरी करून घेवप. हे पळय जे शिक्षण तज्ञ ते म्हणटात की करात तुमकां ते, पूण एकदाचें बरे तरेन इम्प्लिमेंटेशन करात. ते सुद्दां करनात. मागीर कितें जाता, शिक्षण सद्या सरकाराचें म्हाका एक दिसपाक लागलें अशें एडमिनिस्ट्रेशन आनी प्रशासन म्हणजे पळय कितें आसा न्ही, हातूंत भितर बरे लोक ना काय कितें अशें तरेचें म्हाका केन्ना केन्ना दुबाव मारता. बरे लोक इतल्या खातीर ना, कारण तांचे कडेन पेवच ना. बरें जाल्यार नाकाय अशें दिसता सरकाराक नाका, आपल्याक जाय तशें करपाचें, आपल्याक जाय तशें करपाचें. म्हणून NEP सारकें इम्प्लिमेंटेशन जाय. एटलिस्ट एज्युकेशन फिल्डांत तरी अशें गोश्टी जावपाक जाय. फ्युचराचो प्रश्न आसा एक्झॅक्टली. आनी हो जो पळय प्रश्न आसा की एका पेपराक अधिकारी वचून मुलाखत दिता, म्हणजे पयले दीस विधानसभा सुरू जावपाची आहा आनी हे डिटेल मुलाखत हय एक्झॅक्टली. सो हे बाबा कशे तरेन जावं शकता. आतां न्यूजपेपराचे दोश हांव करना. न्यूजपेपर माहिती दिवपाचें काम न्यूजपेपराचें काम. कारण एसेंब्लीनी जर प्रश्न येवपाचे जाल्यार माहिती खंय येतली. लोकांक ही माहिती येवपाकूच जाय. आनी आमी सांगलां आमी फाटलीं 2 वर्सां हाजेर चर्चा करीत आसात. फाटलें शैक्षणीक वर्स सुरू जालें तेन्ना आमी टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमच्या NEPचें इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें काय म्हणून आमी 3 चर्चासत्रां घेतलीं. भायल्या एक्सपर्टांक आपयले, सरकाराचे तज्ञाक आपयले, आमी एज्युकेशन डायरेक्टराकय आपयल्लो आनी सेक्रेटरीकय आपयलो, तांची आमी मुलाखत घेतिल्ली. सो हें सगळें जर जाता ताचे नंतर 1 वर्सा नंतर परत तेच जर जाल्यार गव्हर्मेंटान कित्याक करपाक, कारण तांचे कडेन इतली जबाबदारी आसा. एक्झॅक्टली. आनी ते आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट इट. कशें इम्प्लिमेंट करता. दुसरी कितें शिक्षण मंत्री जो पळय मुख्यमंत्री तांचे कडेन चड खात्याक कितें अशें म्हाका इतली सगळी खात्यां तांचे कडेन वेळ ना. कारण शिक्षण खात्याक न्ही म्हाका अशें दिसपाक लागलें तशें एक पूर्ण दर्ज्याचो मंत्री जाय. ताचे कडेन आनी कांयच आसपाक जायना, पूर्ण शिक्षण आसपाक जाय. कारण हें एक व्हडलें टास्क हें इम्प्लिमेंटेशन. आनी तें जावपाक जाय. हांगा सुभाष शिरोडकरा सारके लोक आसात, खुबशे जाण आसात जांकां शिक्षणा बद्दल आस्था आसा, तळमळ आसा, जे स्वता शिक्षण संस्था चलयतात. म्हणटकीर तांकां तुमी लागीं घेवन तांकां तांचे कडेन जबाबदारी ही दिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. इवन कालो सालमेदान म्हाका दिसता हाजेर खूब अभ्यास करून आयलो तो. मागीर ताजे नंतर हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी कितलेशेच त्रुटी तांणी दाखोवन दिल्यो एक्चुली. सो हेंच ताका एक्चुली आनी कितें आसा, क्वेश्चन अवर हें सगळ्यांत विरोधकाची सगळ्यांत व्हडली हत्यार. म्हणजे क्वेश्चन अवर मागीर तूं 0 वरां कितलें मेन्शन केलें, डिबेटीन कितलें डिस्कस केलें, कांयच अर्थ ना. कारण क्वेश्चन अवर हो असो आसा जो सरकाराक ते क्वेश्चन करपाक शकता आनी सरकाराक ते आन्सर करपाक जाय. सारकें. सो सरकारा कडेन कशें पळय, सरकारा कडेन हे जे पळय मंत्री आसात, आतां मंत्र्याचो रिव्यू करतलो अशें म्हणून कानार येता, तो रिव्यू करपाची गरज आहा सगळ्यांचें. हांव म्हणटा जितले म्हणून मंत्री आहात तांचो रिव्यू जावपाची गरज आहा. तांकां खाती पेलतात काय हाजी चर्चा करपाक, तांचे परफॉर्मन्स हाजे बद्दल चर्चा जावपाक, ना जाल्यार तांकां पेल्यान पडपाक. कारण सरकाराक जर
आपल्या प्रश्नाच्यो जापो दिवपाक येना तांचे सगळ्यांचो रिव्यू जावपाक जाय. रिव्यू लोकांनी करपाक जाय खरें म्हणजे लोक रिव्यू करतात आनी जे पळय कितें असेंब्ली ह्या सेशनान पळय जाता लोक खूब पळयतात. म्हणून तर सगळे जे पळय हांगा पळय जितले म्हणून जे पळय चॅनल आसात ते असेंब्ली लायव्ह दाखयतात. आनी लोक गोंयान भितर एक राजकारणा भितर एक आस्था आसा. आतां मत दिता आसतना लोक ती आस्था खंय वता म्हाका खबर ना, पूण लोक आस्था आसा म्हणून तर आज आतां हांव मायकल लोबोक पळयतालो बरो पोट्टेडकीन उलयतालो. सो लोकांक ताजे ऑडियन्स ताजे वोटर्स पळयता करता एक्झॅक्टली. सो हे म्हजे कोतान हे सरकारान इल्लें असेंब्ली सेशन चड गंभीरतायेन घेवपाक जाय. तातूंतल्यान तुवें म्हणलें तशें क्वेश्चन अवराक चड लोकांचे आसता पळय लोक नाल्यार रागार जातात. लोकांक कळटा फाटल्यान कितें चल्लां तें. सो सभापतीचेरय एक जबाबदारी येता की सभापतीन मातशें इल्लें अशे तरेचे पळय स्टेज मॅनेज जाता काय जर ताका दिसता ताणें बडी मारपाची गरज आसा. कारण हाजे पयलीं आमी पळयल्यात. हाजे पयलीं प्रताप सिंग राणे आतां तो काँग्रेसचो जरी आसलो तरी तो ताका एक 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 सत्सद विवेक बुद्धी एक विवेकी दृश्टी आनी पार्शालिटी कडेन आशिल्ली आनी ताणें विरोधी पक्षाक मॅक्झिमम खासदार पर्रीकराक आनी खूब हें केलो. एक्झॅक्टली. सो जेन्ना अशे तरेची वागणूक जेन्ना आज बीजेपी सत्तेर आशिल्ल्या लोकांक जेन्ना काँग्रेसच्या म्हणया आतां काँग्रेसच्या सभापतीक मेळटली तांचे थोडे तरी औदार्य ताणें दाखोवपाची गरज आहा की इतलें स्टेज मॅनेज दिसता लोकांक. आतां तें खरें जालां काय कितें आमकां खबर ना, पूण तें जर इतलें दिसता आरोप तरी जाल्यात सामके सिरियसली आरोप जाल्यात तांची चर्चा जावपाची गरज नाल्यार विधानसभा म्हणजे फकाणां जावन पडटली. अक्षरशः लोकांच्या पयशांनी विधानसभा चलता. मंत्र्याच्या बॉल्सांतले पयशे मोडून विधानसभा चलना. कोण खंयचे राजकीय बीजेपी पयशे दिना असेंब्ली चलोवपाक. ताका दर वराक लाखांनी रुपया खर्च येता. एक वर चलोवपाक कांय मिनटां चलोवपाक कांय लाखांनी खर्च येता. सो हें गजाल लोकांच्या सरकारान आनी सभापतीन लक्षांत घेवपाची गरज आसा की असेंब्ली सेशन जातल्यार लोकांच्या प्रश्नांक जापो मेळटल्यो. कारण आमी पळयलां न्ही विजय सरदेसाय लोक दरबार घेवन गांवांनी कांय मतदारसंघांनी तो गेला. हाजो अर्थ लोकांचे प्रश्न समजून घेवपाचो प्रयत्न विरोधी पक्ष जर सिरियसली करता तांकां वाचा फोडपाक तांकां अधिकार आसा. त्या प्रश्नाक जापो मेळपाक जाय. एवरी मिनीट ऑफ असेंब्ली इज व्हॅल्युएबल. करेक्ट. आनी ताजो कितें तरी फायदो जावपाक जाय अशें करून वशाट जावपाक जायना. हय सारकें. आनी पयलींच आमचे कडेन विरोधक इतले कमी आसा जे 7 विरोधी MLA आसा सध्या आवट ऑफ टोटल 32 करेक्ट बीजेपी कडेन आसा. बरोबर. सो इतले परिस्थिती भितर जे कोण 7 आसा तांकां तरी उलोवपाक जाय. एक्झॅक्टली. कितें उलोवपाचें करत नाका तुमी असेंब्ली करनाकात. एक्झॅक्टली खरें. कांयच जर जर अशे तरेचे जर विरोधकांक 7 विरोधकांक तोंड दिवपाची जर शक्ती जर सत्ताधारी पक्षान ना तर करत नाका असेंब्ली. कोण विचारपाचें ना सामकें. सो हे तितली बरी सिग्नल जायना आनी पयल्या दिसा जर अशें जाता आनी फुडली 17 दीस उरल्या. सो आतां पळोवपाक जाय फुडें कितें जाता तें फुडले 17 दीस. सारकें. आनी ताजे नंतर मागीर डिबेट्स जाल्यो. आतां आयच्यान डिस्कशन ऑन बजेट सुरू जालें कारण फाटले खेपे बजेट प्रेजेंट केल्लें आनी तें फक्त 6 दिसांची एक बजेट सेशन आशिल्लें. सो तेन्ना बजेटाचेर डिस्कस करपाक टायम नाशिल्लो. सो आतां हें 18 दिसांचें सेशन स्पेशली मान्सून सेशन हें सुशेगाद बजेट डिस्कस करपाक जाता. सो आयच्यान तें डिस्कशन ऑन बजेटूय सुरू जालें. हांव आतांच आमची कार्यावळ सुरू जावचे पयलीं आमचे ह्या टिवीचेर मायकल लोबो पयलीं निलेश काब्राल उलयलो. ताणें बरेच गव्हर्मेंटा चिमटे काडल्या. सो म्हाका दिसता ओपोजिशना परस तांचेच रुलींग पार्टीचेच MLAs ओपोजिशनाचें काम करता आनी बरें करता. हांव निलेश काब्रालाक एक अभ्यासू आमदार म्हणून पळयतां. निलेश काब्राला कडेन स्वता एक तौलनीक दृश्टी आसा. सरकार कशें चलता सरकार कशें चलपाक जाय वेगळीवेगळी खाती हाजो अनुभव ताका आसा. सो ताणें जर उलयलां आसत जाल्यार सरकारान तें सिरियसली घेवपाक जाय. हांव आतां मायकल लोबोचें जे पळय भाशण आयकतलो मायकल लोबोनी भितर स्पोर्ट्स खात्या बद्दल बरेच चिमटे काडल्यात. कला अकादमीचे बद्दल तो सातत्यान आतां उलयता असो दिसता. ही 2 खातीं गोविंद गावडे कडेन आहा आनी गोविंद गावडे कडेन उलयत जाल्यार गोविंद गावडे दिसता की आमी ताजेर पर्सनल उलयता म्हणून. तांचोच MLA उलोवपाक लागला. हय. सो तांचो MLA उलयता. सो हे मातशें गोविंद गावडेन सिरियसली घेवचें की पर्सनल कितें म्हणून आसा. तूं आमदार म्हणून आमी तुजें तूं फाल्यां आमदार नासता जाल्यार तुजें नांव सुद्दां घेवपा ना. इतलें आमी दखल फुडें घेवया कळ्ळें तुका. सो तुका जेन्ना मंत्रीपद मेळटा तुका जेन्ना पळय एक म्हत्वाची खाती मेळटात ती परफॉर्मन्स तुजें जाय. यू आर अ पब्लीक फिगर. लोक तुजेर उलयतले लोक तुजेर चर्चा करतले लोक तुज्या खात्या संदर्भात वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करतले. हां. सो ते प्रत्येका खातीर तूं तशें करपाक लागलो. शुड बी रेडी फॉर स्क्रुटिनी.
Exactly. एवरी पब्लीक सर्वंट हॅज टू बी रेडी फॉर Scrutiny, स्क्रुटिनी. exactly. बारीक बारीक तुजे गोष्टी लोक काडपाक रायट आसा आनी शूड नॉट बी अ पब्लीक सर्वंट. एक्झॅक्टली घराकडेन सुशेगाद बसपाचें, बरोबर लोक कोण विचारपाचें ना तूं कितें करता खंय वता. बरोबर. आम्ही कित्याक दखल घेतला आमचे कडेन कितली पत्रकारा कडेन कितली कामां असतात रे. कितले पत्रकार 24 वरां बिझी मरे. हा पत्रकार आपल्याला जी पळय कितें थोडीच पानां थोडो स्पेस जो दिल्ले आसता तो बरे तरेन लोकांचे प्रश्न मांडपा खातीर, लोकांच्या प्रश्नाचेर चर्चा करपा खातीर, लोकांच्या मनात जे दुबाव आसात ते पयस करपा खातीर पत्रकार प्रयत्न करता न्ही. एक्झॅक्टली. सो माहिती मेळोवप आनी माहिती दिवप हातूंत भितर वैयक्तीक आकस, वैयक्तीक कोण खंयचे जातीचो म्हूण ताजेर तुटून पडपाचें हे लोक कित्याक करताले. कारण निमणे आमकांय बी लोकांनी पळोवचें दिसतलें. लोकांक जर दिसलें की आमी एकांगी, आमी वैयक्तीक आकसांतल्यान लोक पळयत आसता रावतले. एक्झॅक्टली. आनी वी आर मोर अकाउंटेबल टू द पीपल. डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी आसा. एक्झॅक्टली. लोकांक राग जाल्यार स्ट्रेट अवे लोक हें करपाक सो शकता. विधानसभा अधिवेशनान भितर जर सत्ताधारी पक्षी बी मंत्र्यांक जर चिमटे काडटा, सरकारी परफॉर्मन्साचेर ते जर दुबाव व्यक्त करतात जाल्यार हे निश्चित ह्या आमदारांनी आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा अशें आमकां दिसता. सामकें. आनी ताचे नंतर तांकां विधानसभेक उलोवपाक मेळना म्हणून तांच्या मागीर सेपरेटली प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यो आनी आपल्याचे वेगवेगळे पॉयंट जे कितें आशिल्ले आनी खास करून NEP करंट NEPचेर तांकां दिसता की सरकार कितें तरी लिपोवपाक सोदता आनी कितें तरी घोटाळां करपाक सोदता म्हणून तांकां आन्सर करपाचें ना आनी ते तांणी हें सगळें चलना कारणान तें लिपोवपाची प्रयत्न चालू आसा. त्या भायर तांणी आनीकूय कांय मुद्दे काडले आनी इवन मायकल लोबोन सरळ म्हणलें की गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी एजंट आसा आनी इवन CMाक सुद्दां तांणी CMाच्या डिपार्टमेंटाचेर सुद्दां हें केलें की लोक पयशे घेता प्रत्येक कामा खातीर. इवन स्टार्टअप सुरू करपा खातीर लोक सांगता एजंट येता आपूण तुजें काम करून दिता. इवन म्युटेशना खातीर 6 म्हयने लागता. सो तांणी हे सगळे विशय तांणी काडले. जो विरोधी पक्ष लोक उलयता पळय ते सगळे गोश्टी तांणी सांगल्यो. ना ही एक गजाल सामकी खरी. ह्या सरकाराचे बद्दल लोकांनी टिका खूब जावपाक लागल्या. म्हणजे आतां हांवें आतां फाटल्या आतां म्हज्या 40 वर्साच्या पत्रकारितेच्या जे पळय काम आसा तातूंत भितर हांवें जे वेगवेगळी सरकारां पळयलीं सामकेंच काना मारान न घेवपी सरकार म्हणून हांव ह्या सरकाराचे उल्लेख करीन. इतल्या खातीर खूब टिका जाता पूण टिकेचे कसलेच जाप दिवपाचो प्रयत्न करना. वर्तमान पत्र करतात सतत विरोधी पक्ष जेन्ना टिका करतात तातूंत भितरले खुबशे प्रश्न ताणें उपस्थित केल्ले हे खरें सत्य म्हणून आमकां कळटलें. आसगांव इशू ज्या पद्दतीन तो सिरियसली इशू जालो ताजेर मिडिया एकमुखान सरकारी टिका करताले. पोलीस ऑफिसर थंय वचून कायदा वेवस्था तुमचे उरले कितें. ताजे नंतर तर इशू आयला न्ही. रेव पार्टी पोलिसांचे देखरेखीत जाल्यात पूर्णतः ड्रग बिझनेस पोलीस चलयतात आनी आतां तर जे पळय कितें ज्या पद्दतीन तो पळय नवो पळय तो फेस्टिवल जाता इलेक्ट्रॉनिक फेस्टिवल ताजे संदर्भात जे पळय कितें प्रश्न उपस्थित केल्यात सो हे खूब गंभीर प्रश्न उपस्थित जातात. इवन विजयान आयज बरें इंट्रस्टिंग स्टेटमेंट केलो की सेटिंग सगळे कडेन सेटिंग चालू आसा आनी खास करून संकल्पाचो विशय काडला तांणी. संकल्पान जे कितें ताजे आरोप आशिल्ले की तांणी MPT भितर ब्लॅकमेलिंग केली, एक्सटॉर्शन करतालो आनी हें केलें. सो CM मुल्टान सांगलें की आमी तो इशू सेटल केलो. आमचो आतां कांय ताजेर कांय हें उरना आमी तो इशू सेटल केलो काय अशें कितें वर्ड यूज केलो. पण विजय म्हणटा तेंच हें गव्हर्मेंट फक्त सेटल करता म्हणून. इवन आजगांव इशू सेम जालें तें सेटल जालें. सो इशूच्यो हाजे पर्यंत वचप ना, प्रॉब्लेम सॉल्व करप ना, तो थंयचे थंय मिटोवप. आनी इवन DGP हेजे व्हडली कांड केलें आनी तांणी इतली सिरियस इशू आशिल्लो तो ताका पनिशमेंट कितें तर ट्रान्सफर. एक्झॅक्टली. सो हे ट्रान्सफर सुद्दां अशें तरेन जालें की म्हाका आनी सगळें म्हणटा आयकूंक ना ताजी सदांची पयली ट्रान्सफर जावपाची तेन्ना जाली काय कितें अशें तरेची परिस्थिती आसा. सुशेगाद ते डबल इंजीन सरकार जेन्ना आमी म्हणटात की जेन्ना CMाक लागून एक शब्द गेलो ते बरोबर त्या क्षणांत वचपाक कारण जो थंय चड उरप त्या पदाची शान वता. सरकारचो ह्या वेवस्थे बद्दलचो विश्वास वता आनी इतलेंच न्ही तो ताजे नंतर 15-20 दीस वेगवेगळ्यो मिटींग घेत अधिकाऱ्यांचे बद्दल वेगवेगळी माहिती काडत तांचे खंय कॉल रेकॉर्ड काडटालो. सो हें कितें मागीर जे कोण कंप्लेन करता पळय तांकां कसलो हे मेळटलें सारकें ते भिवन हाचे फुडें कोणूच करपाना कंप्लेन. जालें फायदो. एक्झॅक्टली. एन्क्वायरी कमिटी म्हणून केली ताचो रिपोर्ट कितें आसा. एक्झॅक्टली. ताजेर एक्शन कितें जाली बरोबर कांय जावना. सो अशीच सद्याक चलना. खंयचोच इश्यू लॉजिकल कन्क्लुजनाक वचना.
फक्त आमी एक्शन घेतले ती कोण ती पूजा शर्मा तिका फाल्यां आनी पुलीस गेल्या ऑलरेडी बॉम्बे आनी हांगा फाल्यां ती धरून हाडटा ती खंय आसा वचून बरें एक्झॅक्टली कोर्टान तर तिका धरनाका म्हणूकच ना हय. तिका धरपाक जाय तेन्ना धरपाक जाताच न्ही. एक्झॅक्टली सरकार सो हेंच एक सगळें जे पळय कितें आहा न्ही हें सरकारच्या हेतू बद्दल सरकार जे पद्दतीन काम करता ताजे बद्दल एक लोकांच्या मनान दुबाव संशय वाडयत आसत. आनी हे आमी लोकसभेच्या इलेक्शनाक पळयलो सावथ गोवा कितें जाली बरोबर. होच तो बेसिकली तो फ्रस्ट्रेशन जे लोकांचे आशिल्लें बरोबर ते थंय सारकें वाड चल्ला. इतली शक्ती बीजेपी कडेन आशिल्ली इतली पूर्ण वेगवेगळी ताकद आशिल्ली तरी आसतना लोकांचे म्हणजे तज्ञांनी सरळ म्हणलां बीजेपी विरुद्ध लोक अशें तरेन तें इलेक्शन जालें. Exactly. सो आनी तरी सरकारान शांत जावपाची गरज आसा. शांत जावपाची गरज आसा सारकें 2 वर्सां आतां फुडले विधानसभा इलेक्शनाक जावपाची उरल्यात आनी अशे तरेचे विधानसभेच्यान लोक अर्थ काडटात हां. म्हणजे तुम्ही प्रश्न टाळे हाजो अर्थ लोकांक ते कळना अशें ना. गोंयांतले लोक पेपर वाचतात गोंयांतले लोक वेगवेगळे ओपन दिशे पडटा न्ही सारकें कितें जालें तें सगळें दिशे पडटा. एक्झॅक्टली सो लोकांक हें खबर आहा लोकांक टेक इट ग्रांटेड घेवपाचो प्रयत्न सरकारान करपाक जायना. आनी ओपोजिशनाक जाता तितलो वाव दिवचो पडटलो कारण आसात ते पयलीं 7 जाण Exactly. आतां ही डिबेट चलतली फुडले 17 दीस पूण तातूंत भितर 7च जाण ओपोजिशनाक आसा. Exactly. तांकां खूब कमी टायम मेळटलो. आमी गोमंतकान एक न्यूज दिल्या आज असेंब्ली सुरू जाता आनी विरोधी पक्ष एकठांय जावन आवाज उठयताले काय ना काय म्हणून कारण तांचे खंय पयर शुक्रार एक मिटींग ठरिल्ली त्याच दिसा पर्यटन मंत्र्यान एक आपले पर्यटन जे पळय विधेयक आहा ताजेर चर्चा करपाक मिटींग आपयली थंय 2 सदस्य थंय गेले आम आदमी पार्टीचे ताका लागून ती मिटींग जालीच ना. सो विरोधकां भितरय तशी ताळमेळ एकी आसा अशें ना. एक्झॅक्टली पूण तरी आसतना ते जर असेंब्लीन भितर जर वैयक्तीक लेवलाचेर कांय कितले तिडकीन लोकांचे प्रश्न मांडटा आनी खंयचे प्रश्न तांचे कितें पर्सनली आसता सांगपाक शकना कारण आतां आयज खोटेन हाका टोमणो मारलो युरी आले मामा सनबर्न तुवें ओपोज करता आनी तुमी सनबर्नाचो तिकेटी घेवपा खातीर पास मागपा खातीर मागीर तुमी येनाका म्हणून सो ताचें नांव घेवन म्हणलें हाजे ताचे म्हऱ्यान गेल सुरू ना तो हाजे पयलीं. नाही हांव कितें म्हणटा आमी ह्या संदर्भात एक भुमिका घेवपाची गरज आहा. सत्ताधारी पक्षान आसतकी एक भुमिका विरोधी पक्षान आसतकी एक भुमिका ही चलचें ना. आनी ती भुमिका म्हळ्यार अशी की आमकां अशे तरेचे फेस्टिवल जाय काय कितें आमकां टुरिजम खंयचे तरेन वचपाचें आहा आनी कशें व्हरपाचें आहा. म्हजे कोतान जर महोत्सव आमच्या तरुण लोकांक जाय आनी तांकां गोंयांत येवन जर अशे तरेचे महोत्सव एटेंड करपाचे दिसता जाल्यार तांकां एक जागे तुमी ठरोवन कित्याक दिना स्ट्रिक्ट जागे जंय आवाज भायर वचचो ना. कारण आमी पळयलां कलंगूटचे लोक सतत तक्रार अजून करतात की आमकां रात दीस फुल बेट न्ही भागात एक्झॅक्टली मोठ्यान सामकी करंदाय करपी मायक लायतात आनी मोठ्या प्रमाणाचे व्हॉल्यूम आसता आमकां न्हिदो पडना. हाजो अर्थ हें चलता हाजो अर्थ नियम जाय म्हणून चलता. हांगा सुद्दां न्ही सेमान सांगलें न्ही आयच्यान एक्शन जातलें म्हणून सगळी म्युजीक लावड बंद जातलें म्हणून खंय कितें जालें. एक्झॅक्टली सो हांव म्हणटा तेंच की अशे तरेचे जर EDM फेस्टिवल जाय आनी ते जर टुरिजमाक जर गरजेचे आसात जाल्यार तांकां एक जागो ठरोवन दियात. त्या जाग्याचो म्युजीक भायर वचचें ना हाजी तजवीज करात. थंय ड्रग्स आसचे ना हाजी तजवीज करात. थंय जे तरुण वतात तांकां कसलेच हेल्थ प्रॉब्लेम जावचे ना हाजे खातीर वेवस्था निर्माण करात आनी तो करात. म्हणजे जाय काय ना सगळे एकठांय येवन ठरोवपाक न्ही फक्त विरोधी पक्ष ठरयता एक मंत्री कोण तरी ठरयता लास्ट जातालें कशें पयले दीस परमिशन दिवप आनी ताका खबर आसता जो ऑर्गनायज करता की आपल्याक परमिशन मेळटलेंच. सो तो सगळी तयारी करता लोकांक फटींगपणां करपाचो प्रयत्न जाता लोकांच्या दोळ्याक उदक लायता. एक्झॅक्टली आनी हे सगळें चलता की अंडर टेबल कितें जाता म्हणून कॉन्फिडन्स आसा न्ही एक्झॅक्टली लास्ट पर्यंत आपल्याक परमिशन मेळटलें आनी एखादी अशेंय जाता आसत की स्टेक वाडयत वतात तुज्या बरें तूं अरेंजमेंट करता जाल्यार पयशे चड दी अशें तरेन ऑफिशियल जाय न्ही हे पयशे गोंयच्या पर्यटन विकासाक लागनात अशें तरेन अर्थ न्ही. आमी पळयतात न्ही आतां आसगांव इशू कित्याक जालो कारण मोठ्या प्रमाणाचे लोक घरां प्रॉपर्टी विकती घेतात आनी सेकंड होमच न्ही तांकां ती वर्सभर टुरिजमाचे वेगवेगळ्या भागांत ती भाड्यान दिवपाचे असतात बिलां करून किंवा होम स्टे करून आनी हे लोक कितले टॅक्स दितात. हो पयसो गोंयच्या पर्यटनाक येवपाक जाय आशिल्लो. हो पयसो ताजो टॅक्स लावन तांकां गोंयच्या विकासाक तो पयसो लागपाक जाय आशिल्लो पूण तो लागना न्ही. तो अवघ्या कांय लोकांच्या बॉल्सान वता आनी ती एक आतां दुश्ट अशी चक्र तयार जाला. पॅरलल इकॉनॉमी ही संबंध तयार जाला. पॅरलल इकॉनॉमी पॅरलल सरकार ही पॅरलल सरकारांनी चलयता एकलो EDM चलयता
एकलो ही सेकंड होम आनी अशे तरेची रेंट Police यंत्रणा, चलयतात parallel पोलीस police पॅरल चलता. सो हे सगळे विधानसभेत चर्चा जातली आशिल्ली कारण ही वर्तमानपत्रांनी मिडियान चर्चा हाजेर केल्या. चालू आसा. हांवें हाजेर कितलेशेच स्तंभ बरयल्यात म्हणजे आयतारचे लेख आयल्यात. सो आमी हाजेर चर्चा करतात. पण आमची असेंब्ली कमी पडटा हें करपा खातीर आनी सरकार ताका उत्तर दिवपाक आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर तितली पोर्टेडकीन करपा तितलें जायना अशें लोकांकय दिसता. असो लोकांचो समज जावप हे चूक. कारण मागीर लोक विश्वासच वता सरकारार. विश्वास सरकार लोक निमाणे हे सगळ्यांक राग येतात न्ही. गोंयान भितर निमाणे आमी पळयलें न्ही सावथ गोवान भितर मतां अगेन्स्ट दिवपी सगळ्याच धर्माचे जातीचे सगळे राजकीय पक्षाचे लोक आशिल्ले न्ही. आनी कांय लोकांनी काम सुद्दां केलें ना पक्षा खातीर. सो हाचो अर्थ असो की स्वता बीजेपीच्या कार्यकर्त्यां भितर सुद्दां एक नाराजी निर्माण जाता. कारण लोक उलयतात निमाण लोकांक तुवें तोंड दिवपाक जाय. आनी लोक जर उलयतात लोक प्रश्न उपस्थित करतात न्ही अरे हें कितें चल्लां तुमचें तुमी प्रश्न येवपाक दिनात जागो दिवपाक तुमकां कितें जालां पळय बरें. आनी विरोधी पक्ष सदांच असेंब्लीन शायन जाता. हाचो अर्थ विरोधी पक्षाचो आवाज जर तुमी बंद पळोवपाक गेल्यार सरकाराच्या इब्रतीचेर सरकारच्या हय आतां सरकारान आपल्याची इमेज सांबाळची पडटली आनी आपूण प्रो पिपल आपूण गोंयकारां खातीर काम करता हें दाखोवचें पडटलें. कारण हें अजून पर्यंत जायना आनी अशी एक रॉंग मेसेज गेल्ली आसा. सो आतां ह्या डिस्कशनान इतलेंच आमी कन्क्लूड करपाक शकता की सरकारा खातीर ही एक चॅलेंज आसा आनी सदां आमी लोकांक फटोवपाक शकपाना. यू कॅन फूल सम पीपल समटायम्स यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. सो हें म्हाका दिसता आमी समजून घेवचें पडटलें आनी सरकाराक आपल्याची इमेज बिल्डअप करची पडटली. एक्शन घेवची पडटली. फक्त तोंडान स्टेटमेंट करून आनी वेगवेगळे एक वक्तव्य करून हें जावपाचें ना. सो ही असेंब्ली वील बी अ टेस्ट फॉर दीस गव्हर्मेंट एंड द एंटायर MLAs. इवन ऑपोजिशना खातीर तो टेस्ट आसतलो की ते लोकांचे प्रश्न कशे मांडटा कितले पोर्टेडकीन मांडटा खंयचे प्रश्न मांडटा हें सुद्दां तांचे खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसतलें आनी लोक पळयता अख्खी गोंयची जनता पळयता. सो तांणी सांबाळून एक फूल असेंब्ली भितर लोकांचे प्रश्न मांडचे पडटले. आमी ही चर्चा हांगा थांबयता. पळयत रावात गोमंतक TV.